नमस्कार. आयज आमी शिकतले गोमटें गोंय ही कविता. कवी सर्गेस्त शंकर भांडारी. कोंकणीतले एक प्रतिभावंत आनी मिश्कील लेखक, पुरोगामी विचाराचे तत्वनिश्ठ मनीस. ओपिनियन पोल कोंकणी राजभास चळवळीत तांचो सक्रिय वांटो. पावला कणकणी हे ललित निबंधाचे पुस्तक 1985 वर्सा उजवाडा आयला. मध्यवर्ती कल्पना हे कवितेत तांणी गोंयचो सैम लोककलाच्या माध्यमांतल्यान गायतना नाचतनाच गोंयच्या समाजाकय कसो एकचारान दवरला ते सांगलां. तर आयज आमी शिकतले शंकर भांडारी हांची कविता गोमटें गोंय. गोमटें गोंय हे कवितेन गोंयचे मुक्ती उपरांत गोंयचो सैम आनी गोंयचो समाज खुशालभरीत जावन लोककलेच्या माध्यमांतल्यान नाचता आनी गायता अशी कल्पना कवी मांडटा. सुरवेक कवी आमचे गोमटें आनी सोबीत गोंय गोंय मुक्तीच्या खोशेन गोड आनी मधूर गायता अशें म्हणटा. गायतना गोंयकारां लागीं आशिल्ल्या संगिताच्या स्वाभाविकतायेन जाणी कोणें निर्माण केला तांकां ते काळजांतल्यान होरायता. गोंयच्यो दोन मुखेल न्हंयो, दक्षिणेंतली जुवारी न्हंय आपल्या पांयाक भारतीय वाद्य म्हळ्यार पांयांतलीं पायजणां बांदून ल्हाराच्या आवाजान एका तालार नाचता अशें कवीक दिसता. जाल्यार मांडवी न्हंय आपल्या हातांत अस्तंती वाद्य मांदोलीन घेवन एका सुरान ती वाजयता अशें कवी म्हणटा. गोंयचे लोकसंगीत मांडे. गोंयच्या माड आनी माडयाच्या धोलपांत कवीक तें दिश्टी पडटा. देखून माड आनी माडयो मांडे म्हणटात अशी कल्पना कवी करता. कवीक गोंयची निजाची फुलां शब्दुली आपले परी दुलपदां म्हणटा अशें दिसता. तर जाया आनी जुयांच्या परमळान आबोली लेगीत मोनी पदां गायता असो भास कवी शंकर भांडारी हांकां जाता. कवीक गोंयची सोबीत सुकणी रुखा रुखा कणकणी गोंयचो लोकनाच देखणी नाचतात अशें दिसता. तर गोंयभर गोंय मुक्तीच्या खोशेन तरेकवार वाचपाच्या नादार जागरणाची रातराणी लेगीत झेमता अशें कवीक दिसता. कवीक दूधसागराच्या घसघशांत मृदंगाचे बोल आयकूंक येतात. तर पिपळा रूप गोंय मुक्तीच्या आनंदान खोशेन पिशांतूर जावन आपली पानां पवनावरी मोकून मारिल्ल्याचो भास जाता. कवीक सुर्या हासतना आनी दर्या गाजतना आयकूंक येता. अशे तरेन पुराय गोंय गोड 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 गळ्यान गायता अशी कल्पना कवी करता. आनी आपल्या मनांतल्यो भावना आपल्या मनांतली उमाळे कवी हांगा उक्तायता. गोंयचो सैम लोककलेच्या माध्यमांतल्यान गायतना नाचतना गोंयच्या समाजाकय कसो एकचारान दवरता ती कल्पना कवी सांगता. कवीक दिसता गोंय मुक्ती उपरांत गोंयचो पुराय समाज जन गण मन अधिनायक हे राष्ट्रगीत मेकळ्या गळ्यान गावंक लागले. गोंयचे दोन मुखेल धर्म हिंदू आनी क्रिस्तांव दोरेमिफा ह्या अस्तंती सुराचे आनी सारेनिसा ह्या भारतीय संगीताच्या सुराचे कशे तरेन मिलन घडोवन हाडटात तें कवी सांगता. हें मिलन घडटना दोनी समाज एकवटान आनी भावकेन कशे रावतात हें कवी ह्या कवितेंतल्यान मांडटा.